आमकां एखादें काम करता आसतना भितर जर फिजिकल फॅक्टर आयलो जाल्यार आमकां तें काम करण्या पासून पयस रावचें दिसता. सगळ्यांक क्लॅरिकल टायपचें काम जाय, बसून करपाचें. आनी म्हणून येत्या त्या वर्सा ह्या अनएम्प्लॉयमेंटच्या राक्षसाक जर आमी काबून हाडटले जाल्यार डिग्निटी ऑफ लेबर ही संकल्पना आमकां फुडें धुकलची पडटली. हांव हे मुद्दाम चड सांगता कारण अनेक जाग्या वयल्यान गजाली येतात, बातम्यो येतात की ड्रग्साचें प्रमाण वाडलेलें आसा. पुलिसीक कितें इन्स्ट्रक्शन दिवपाची ती हांवें दिल्ली आसा. पण म्हाका दिसता ड्रग्स वाडपाचें एक कारण फ्रस्ट्रेशन. युवकां मध्ये नाशिल्ली एक दिशाहीन अशे युवक जर जाय जाल्यार ते नाका आशिल्ल्या वायसीसा कडेन वचपाक लागतात. आनी म्हणून एम्प्लॉयमेंट आनी योग्य ती दिशा युवकांक दिणें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. येणाऱ्या वर्साक आमी ह्या गजालींनी खंय तरी कंट्रोल हाडटले, खंय तरी आमी एक ताजेर प्रभुत्व मेळयतले अशी संकल्पना हांव करूंक सोदतां. तातूंत 71व्या स्वतंत्रताय दिसाची मुखेल कार्यावळ पणजे पोन्ने सचिवालया कडेन जाली. मुख्यमंत्री पर्रीकारान तिरंगो उबयलो. थंय ताणें गोंयान वाडटे ड्रग्स एडिक्शनाचो विशय काडलो. कारण अनेक जाग्या वयल्यान गजाली येतात, बातम्यो येतात की ड्रग्साचें प्रमाण वाडलेलें आसा. पुलिसीक कितें इन्स्ट्रक्शन दिवपाची ती हांवें दिल्ली आसा. पण म्हाका दिसता ड्रग्स वाडपाचें एक कारण फ्रस्ट्रेशन. युवकां मध्ये नाशिल्ली एक दिशाहीन अशे युवक जर जाय जाल्यार ते नाका आशिल्ल्या वायसीसा कडेन वचपाक लागतात. आनी म्हणून एम्प्लॉयमेंट आनी योग्य ती दिशा युवकांक दिणें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. येणाऱ्या वर्साक आमी ह्या गजालींनी खंय तरी कंट्रोल हाडटले, खंय तरी आमी एक ताजेर प्रभुत्व मेळयतले अशी संकल्पना हांव करूंक सोदतां. तातूंत म्हाका गोंयच्या जनतेचें सहकार्य जाय. एकंदर भारतांतली मुळावी शिक्षण वेवस्थाच खंय सारकी ना आनी फाटलीं 7 दशकां जालीं ती जाग्यार येना. देश स्वतंत्र जालो, ही स्वतंत्रता सगळ्यांनी जर सारकी ताजो वापर करूंक जाय आनी ताजो फायदो जनतेच्या कल्याणा खातीर जावंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता ह्या देशान सगळ्यांत एक म्हत्वाचो विशय जो गेल्या 70 वर्सां प्रयत्न करूनय आवाक्यान येना तो म्हणजे शिक्षण, आनी तें सुद्दां मुळावें शिक्षण. आयच्या दिसा म्हाका सांगता आसतना खेद जाता की ह्या देशान 50% पेक्षा चड भुरगीं इयत्ता 5वेंत सुद्दां सादो भागाकार करूंक शकना. अशा स्थितीन जर देश बरो फुडें सरतलो, ह्या डेमोक्रेसीक कितें तरी एक दिशा मेळटली जाल्यार मुळावें शिक्षण आनी ताजी क्वॉलिटी ही गोष्ट एक अत्यंत चिंतादायक आसा. आनी म्हणून म्हाका दिसता ह्या शिक्षणाचेर येणाऱ्या वर्सान भर दिवपाचें गोंय सरकारान ठरयिल्लें आसा. केवळ गोंय सरकार कितें करतलें म्हणून ह्यो गजाली जातल्यो अश्यो ना. म्हाका आयज ह्या दिसा निमतान गोंयच्या सगळ्या जनतेक आव्हान करीचें दिसता की तांच्यांनी ह्या सरकाराच्या प्रयत्नात सहभागी जावन गोंयचें मुळावें शिक्षण ताजो दर्जो सुदारपाक सरकाराक मदत करची. म्हणजे येणारे दीस गोंयाक आनी देशाक सुद्दां बरे वतले. तंत्रीक विकासाक लागून नोकऱ्यो कमी जाल्या. तातूंत गोंयकारांक फक्त व्हायट कॉलर जॉब्स जाय. बेरोजगारीचो प्रस्न सुट्टलो जाल्यार गोंयकारांनी कसलेंय काम करूंक फुडें सरपाक जाय म्हण मुख्यमंत्र्यान उलो मारलो. ह्या देशाचो एक सगळ्यांत व्हडलो मुद्दो म्हणजे आनी व्हडली ताकद म्हणजे 35 वया सकयल 65% जनता. आतां ही एक सगळ्यांत व्हडली ताकद, पण हो एक सगळ्यांत व्हडलो प्रश्नय जावन जशी जशी टॅक्नॉलॉजी इम्प्रूव जायत आसा, फार्मींग मॅकनायजेशन जायत आसा, अनेक भागांत रोबोटिक्स टॅक्नॉलॉजी आयिल्ली आसा. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज बिकमींग अ प्रॉब्लेम. कारण अनेक आशिल्ली एम्प्लॉयमेंटची क्षेत्रां एक तरी ना जावपाक लागल्या टॅक्नॉलॉजी बरोबर, किंवा तातूंत भितर एम्प्लॉयड करपाची कॅपॅसिटी कमी जावपाक लागली. आनी म्हणून गोंया सारक्या ठिकाणां
एम्प्लॉयमेंट हो एक सदांच मुद्दो उरतलो, पण म्हाका दिसता गोंयांत हातून आनीक प्रश्न एड जाता. गोंयकारांक सगळे व्हाईट कॉलर जॉब जाय आसता. आमी खंय तरी डिग्निटी ऑफ लेबर म्हणजे काम करपाक कसलीच लज ना हो संकल्प खंय तरी विसरलेले आसा. आमकां एखादें काम करता आसतना भितर जर फिजिकल फॅक्टर आयलो जाल्यार आमकां तें काम करण्या पासून पयस रावचें दिसता. सगळ्यांक क्लॅरिकल टायपचें काम जाय, बसून करपाचें. आनी म्हणून येत्या त्या वर्सा ह्या अनएम्प्लॉयमेंटच्या राक्षसाक जर आमी काबून हाडटले जाल्यार डिग्निटी ऑफ लेबर ही संकल्पना आमकां फुडें धुकलची पडटली. गोंय कोयर मुक्त करपाची डेडलायन आतां मुख्यमंत्र्यान 2020चेर व्हेल्या. स्वच्छ भारत आनी नितळ गोंय ह्या घोशणेचेर म्हाका दिसता खूब कारवाई जाल्या, पण अनेक गजाली जावपाच्यो आसा. अजुनूय प्लास्टिकाच्या बॅगेन कचरो घालून रस्त्याचे कडेक उडोवपाची संवय अनेक जाणांक लागलेली आसा. आजच्या ह्या दिसा आमी एक संकल्प करुया की गोंयाक प्लास्टीक मुक्त करुया. सरकारान 50 मायक्रॉनाची बंदी घाल्ली आसा, ताजेर कारवाई नक्की येणाऱ्या दिसांनी. पण जर आमी सगळ्यांनीच ठरयलें की प्लास्टीक वापरप ना किंवा कमीत कमी 50 मायक्रॉनच्या सकयल्ल्यो पोतयो वापरप ना, आनी हें व्हडलेंशें कठीण ना. सरकार सगळ्या प्रकारची वेवस्था करतले, पण लोकांच्या सहकार्या शिवाय हो विशय पूर्णत्वाक वचूंक शकना. 2020 पर्यंत गोंय पूर्ण गार्बेज मुक्त करपाचो आमी संकल्प केला. आजच्या ह्या स्वातंत्र्य दिना दिसा हांव सगळ्यांक आवाहन करता